आणि आयचो दीस याद करपाची खूप गरज आसा, कित्याक वी मे बी मॉकिंग दिस, बट इट इज अ व्हेरी सॅड डे फॉर डेमोक्रेसी. कित्याक ज्या लोकांनी त्या काँग्रेसीच्या आमदारांक विश्वासान मत मारिल्लो, इट हॅज बीन अ बॅक स्टॅबिंग ऑफ दोज वोटर्स. आणि हे 8 आमदार जे गेल्ले बीजेपीन, ते कोण सादे आमदार न्ही. दे वर नॉट सम न्यू कॅन्डिडेट्स दॅट काँग्रेस हॅड जस्ट इंडक्टेड बिफोर इलेक्शन. तांची चड तांकां म्हायती नाशिल्ली ते कितें करतले आशिल्ले, तशें न्ही. दीज वर सिनियर लिडर्स ऑफ काँग्रेस, as senior as an ex-chief minister of Congress, an ex-minister of Congress, जे काँग्रेसीन यूथ काँग्रेसीचे प्रेसिडेंट त्या लेवलांच्यान वयर सरिल्ले मनीस, लॉयल टू द काँग्रेस, एटलीस्ट वी थॉट सो. हे लोकांचो घात करून बीजेपीन उडी मारली तांणी. अँड द वर्स्ट पार्ट इज, दीस वॉज नॉट द फर्स्ट टायम. हे जर पयलेचदा जाल्ले गोंयांत जाल्यार शॉक जातलो आशिल्लो लोकांक. ह्या फावटी लोकांक शॉक सुद्दां जालो ना, बिकॉज द एक्झॅक्ट सेम स्टोरी हॅड रिपीटेड जस्ट अ फ्यू इयर्स अगो, बिफोर 2022. 2017 तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, काँग्रेसीक 17 सीट मेळिल्ले. आणि 2017 ते 2022 इलेक्शन येता म्हणसर 17चे 15 जाण बीजेपीन गेल्ले, फक्त 2 जाण उरिल्ले. सो इट वॉज नॉट द फर्स्ट टायम दॅट such large scale 2/3 majority of Congress party MLAs had defected to the BJP. आणि हे जाणा आसतना 2022 इलेक्शनान काँग्रेसीन परत त्योच मिस्टेक केलो. दे डीड नॉट डू एनीथिंग टू एन्श्योर दॅट इट वूड नॉट बी रिपीटेड, दॅट डिफेक्शन वूड नॉट बी रिपीटेड. ज्या दिसाक ही घडणूक घडली त्या दिसाक संपूर्ण गोंय जे आशिल्लें, म्हणजे जंय गेल्ल्या इलेक्शनाक जाल्लें, गेल्ल्या इलेक्शना नंतरय लोक गेल्ले, पण तरी आसतना एक होप, जो शेवटचो होप जो आशिल्लो, लास्ट होप लोकांचो आशिल्लो, तो सुद्दां ह्या दिसाक ह्या लोकांनी मारून उडयलो. ताजो खून केलो, लोकांचो विश्वासघात केलो, लोकांचो विश्वासाचो खून केलो, मर्डर केली डेमोक्रेसीची. जी काँग्रेस आज डेमोक्रेसी 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 हे वर्ड वापरता पळय, जे कॉन्स्टिट्युशनाचे शपथ घेता पळय, त्या सगळ्या हाजी जर तांच्यांनी जर मर्डर केलं त्या दिसाक केली. आणि आयज ज्या भशेन देशान एक विशय चल्ला की वोट चोरी, त्या वोट चोरी पयलीं मॅन्डेट लोकांचो चोरून बीजेपीक विकपाचें काम ह्या पार्टीन केल्लें आसा काँग्रेसीन.